गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज खूप 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 तेंपान म्हणटस तुमच्या खातीर तुमचो फेवरेट Q&A व्हिडिओ आसा पळय तो घेवन येयल्ले आसा. आता हो मार्च महिनो, ह्या महिन्याचो Q&A व्हिडिओ जो आता तुम्ही पळयता तो लास्ट मंथ फेब्रुवारी जो आसा पळय तो माझ्या खातीर मातसो ट्रिकी असो गेलो. सो पॉसिबल जालें ना Q&A सोडूच म्हाका न्ही तुमच्या खातीर रेग्युलर व्हिडिओ जे हांव दितालें पळय ते सुद्दां दिवपाक एक 10-12 दीस पॉसिबल जालें ना. सो ताका लागून Q&Aचो तर क्वेश्चनच येयना. आणि जानेवारीक सुद्दां न्ही तुमकां हांवें सारको प्रॉपर असो Q&A दिलो ना, कित्याक की जानेवारी बीन मातसो म्हाजो गडबडीचो गेलो. हळदी कुकूम हे ते जात्रा ओटीबर हे कर ते कर, ताका लागून न्ही मातसो हेजो गेलो. ताका लागून म्हटलें आयज हो मार्चाचो जो Q&A तुमच्या खातीर हांव घेवन आयला पळय सारको असो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर Q&A व्हिडिओ तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा. जे कोण नवे सबस्क्रायबर नवे व्ह्यूवर्स आसा पळय तेंच्या खातीर सांगता, Q&A व्हिडिओ असो एक व्हिडिओ म्हयन्यांतल्यान एकदां हांव करता, जेतून तुमचे कांयशे क्वेश्चन्स आसता. तुमचे म्हणल्यार माझे व्ह्यूवर्स सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते म्हाका कमेंट करता, तेंचे क्वेश्चन्स तेंचे क्वेरीज जे आसा पळय त्यो हांव ह्या व्हिडिओच्या थ्रू सॉर्ट करपाचे ट्राय करता. कांयशे क्वेश्चन्स आसा जे रिप्लाय न्ही कमेंटान दिवप पॉसिबल जायना, म्हणल्यार सारखे समजोवपाक मेळना पळय ते हांव माझ्या व्हिडिओच्या थ्रू तेजी आन्सर्स तुमच्या कडेन पावयता. कांयशे जाणांचे क्वेरीज आसता, कितें कितें अशें करून थोडे मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले आसता, थोड्यांक अशें हे काय ते अशें काय तशें अशें करून डावट आसता. सो ते सगळे जे आसा पळय ते हांव म्हयन्याक एकदां असो करून Q&A व्हिडिओ करता आनी तेजे थ्रू सॉर्ट करपाचे ट्राय करता. सो असोच ह्या म्हयन्याचो Q&A जो आसा पळय तो आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा. आनी हो आयचो जो Q&A आसा पळय न्हू तितून अशें म्हणना की तुमचे कांयशे क्वेश्चन्स अशें म्हणून, तुमचे भरपूर अशे क्वेश्चन्स आसा. कित्याक की तुमकां दाखयता, खरेंच तुमकां विश्वास बसचो ना इतले क्वेश्चन्स म्हाजे कडेन आसा. ट्राय करता मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स जे आसा पळय तांकां आन्सर्स करपाचे. सो हे पळयात हे क्वेश्चन्स, तेज्या नंतर हे पळयात हे सगळे क्वेश्चन्स, इतले क्वेश्चन्स आसा तुमचे जे म्हाका आन्सर्स करपाचे आसा. आता तुम्ही भिनाकात, व्हिडिओ जसो पळय तो खूब लॉंग लेंथी असो करपाचें ना. जितले कितें कवर अप करपाक जाता आनी इन अ शॉर्ट वे जितले तुमचे मेरेन पावोवपाचें जाता पळय तितलेच ट्राय करता. सो सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार म्हाजे न्ही एक सबस्क्रायबर आसा, न्यू सबस्क्रायबर, मे बी न्यू सबस्क्रायबर ऑर व्ह्यूवर, कित्याक की कमेंट्स जे आसा पळय ते हालींसानूच पळयता हांव तेजे. तुलसी नायक 7209 अशी तेजी आयडी आसा, म्हळ्यार तुलसी नायक. सो तेणी म्हाका खुबशे ताणें कमेंट केल्या. दिसाक एक व्हिडिओचे 2-3 तरी कमेंट्स तेजे आसतात आनी म्हाजे ओल्ड व्हिडिओज बी जे आसा पळय तेजेर बीन कमेंट्स करता. तेणी खूब कन्फ्यूज आसा, म्हाजें नांव कितें, म्हाजें सरनेम कितें, हांव खंय रावता, म्हाजाळीची जात्रा जी आसा पळय ती म्हाका शूट करप कशें पॉसिबल जालें. म्हटल्यार अशें हांव गोवन डिशीज, गोवन कल्चर, ट्रेडिशन्स बी सगळे तुमच्या मुखार प्रेजेंट करता न्ही. सो तूं गोंयान रावतालें, तुका पॉसिबल कशें जालें म्हाजाळीची जात्रा शूट करप, अशें तेजे खुबशे क्वेश्चन्स आसा. सो म्हाजें नांव अक्षदा, खूब जाणांक खबर आसतलें बट तुज्या खातीर स्पेशल सांगता, म्हाजें नांव अक्षदा. सरनेम जे आसा पळय ते म्हाजें बिफोर वेडिंग, म्हटल्यार लग्ना पयलीं आवयले वटेचें सरनेम जे आसा पळय ते म्हाजें भंडारी. आनी आतां आफ्टर वेडिंग म्हाजें सरनेम जे आसा पळय न्हू तें नायक. सो एट प्रेझेंट म्हाजें नांव आसा अक्षदा नायक. आनी बेजिकली हांव गोंयचें, लग्न जावन हांव आतां कारवार सेटल जाला. कारवार म्हणल्यार माजाळीन हांव सेटल जाला, हांगासर रावता, म्हाजें घोवाचें घर हांगा. सो आमी हांगासरच रावता. सो तुका मे बी कन्फ्युजन जालें आसतलें, कित्याक की हांव चडशें गोवन रेसिपीज एंड ऑल दाखयता न्ही, म्हटल्यार गोंयची देवळां बिवळां खूब दाखयता. सो ताका लागून म्हाजे ते जे सबस्क्रायबर आसा तुलसी नायक ताका कन्फ्युजन जालें की तूं गोंयान रावतालें, तुका माजाळीची जात्रा दाखोवप कशी पॉसिबल जाली. सो पॉसिबल जाली म्हटल्यार हांव हांगासरच रावता आनी आमकां ही जात्रा जी आसा पळय ती लागता, भांडी जात्रा जाका आमी म्हणटा ती जात्रा. सो ताका लागून ती जात्रा जी आसा पळय ती हांवें शूट करून तुमकां दाखयली. खूब 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 जाणांनी म्हाका एप्रिशिएट केलें ते जात्रेक लागून, कित्याक की ह्या सायडीचो खुबसो लोक आसा जो भायर रावता, जेंकां ह्या भांडी जात्रेक बी येवपाक पॉसिबल जालें ना. सो तेणी म्हाज्या व्हिडिओच्या थ्रू ती भांडी जात्रा जी आसा पळय न्हू ती इतली म्हाका क्लोजली अशी पळयली. सो खूब जाणांनी म्हाका खूब एप्रिशिएट केलें, खूब बरे बरे कमेंट केले, मेसेजीस केल्यो बऱ्यो बऱ्यो. खूब जाणांनी थँक्यू म्हटलें, ब्लेसिंग दिलें. सो म्हाका बी खूब बरें दिसलें तुमचे ते कमेंट वाचून. आनीक
जात्रेक फेरयेक बीन न्ही खूबशे म्हाका सबस्क्रायबर बी मेळ्ळे जे हांगा रावनात माजाळी किंवा मुळगिरी ह्या सायडीच्यान रावनात कारवार बीन भायर रावता जात्रे निमतान आयिल्ले आशिल्ले तर खूब जाण मेळ्ळे जात्रेच्या पयलीं जी आमी शॉपिंग करपाक बीन सदाशिवगडार कारवार गेल्ली पळय थंय बी खूब जाणां मेळ्ळी म्हाका आनीक फेरयेक भोंवता आसतना तर खूब जाणां मेळ्ळी बरें इतल्या गर्द्यांक म्हाका वळखून म्हाज्या फुड्यांक येवन म्हाका जाप केली एप्रिशिएट केलें म्हाजें जें काम आसा व्हिडिओ तुमच्या मेरेन पावोवपाचें ते कामाक लागून खूब एप्रिशिएट केलें खूब अशें बरें दिसलें की हय हांव कितें करता पळय न्हू तें तुमकां आवडटा अशें म्हणून सो एकता नायक तुका कळ्ळें आसतलें म्हाजें नांव कितें आनी हांव खंय रावता तें सो कन्फ्यूज जायनाका तर सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली आस्क असो क्वेश्चन आसा पळय न्हू जो मोस्टली विचारप जाता तो म्हणजे माचो मसालो फाटल्या दिसांनी हांवें खूब गॅप घेतले पळय त्या दिसांनी बी म्हाका कमेंट आयिल्ले की तो खूब जाणांक मसालो बी जाय आशिल्लो बट तेन्ना हांव तांकां प्रॉपर म्हळ्यार थंय रिप्लाय करपाक पावलेंच ना की हय अवेलेबल आसा जावं कलेक्ट करा अशें करून कित्याक की कोणाकूच हांवें रिप्लाय करूं नाशिल्लो सो आनी खूब जाणांचे अशें हें आसा की आजून मा मसालो जो आसा पळय न्हू तो दिता काय म्हणून कित्याक की हांव मा मसालो करता जावं हाडटा भाजता हांव कांयच म्हाज्या व्हिडिओन दाखयना न्ही सो ताका लागून खूब जाणांक कन्फ्युजन आसा की आजून मा मसालो जो आसा पळय तो दिता काय म्हणून तर हय कांयच प्रॉब्लम ना हांव व्हिडिओन दाखोवं वर्साक 12 म्हयने मा कडेन मसालो जो आसा पळय तो अवेलेबल आसा आतां सुद्दां म्हाका ऑर्डर आसा आनी 2-3 दिसांनी म्हाका ती ऑर्डर जी आसा पळय न्हू ती डिलिव्हर करपाची आसा खूब जाणां आसा जी घरा कडल्यान कलेक्ट करता फाटल्या दिसांनी सुद्दां ज्या दिसांनी म्हाजे व्हिडिओज येनाशिल्ले पळय न्हू खूब जाणां डायरेक्टली म्हाका कॉन्टेक्ट करून मसालो बी जो आसा पळय तो घेवन वयता म्हाजे सबस्क्रायबरां कित्याक की जे आतां रेग्युलर अशें करून म्हयन्याक 15 दिसांनी 2 म्हयन्यांनी अशें करून जे रेग्युलर कस्टमर आसा पळय तांकां हांवें डायरेक्ट माचोच नंबर दिला सो ती मा कडेन कॉन्टेक्ट करता रेडी आसा जाल्यार मा दिता ना जाल्यार मा करून तेंची ऑर्डर जी आसा पळय न्हू ती तांकां तेंच्या मेरेन पावयता सो हांव व्हिडिओन दाखोवं माचो मसालो जो आसा पळय न्हू तो तुमकां वर्साक 12 म्हयने अवेलेबल मेळटलो ना जाल्यार सुद्दां ती करून दिता रेडी सपोज ना तिचे कडेन जाल्यार दिता ती चड क्वॉन्टिटी आसल्यार एकदां रेडी आसना थोडीशी क्वॉन्टिटी जाल्यार आसता तुमी केन्नाय जर जाय न्ही तुमी कमेंट करा कांय प्रॉब्लम ना तुमकां मेळटलो मसालो जो आसा तो तर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो असो आसा की जेन्ना पळय हांवें व्हिडिओज घालपाचे बंद केल्ले पळय न्हू जो हांवें लास्ट व्हिडिओ तुमकां दिल्लो पळय न्हू तितून न्ही हांवें तुमकां आमगेर हांगासर शुगर केन जो आसा पळय न्हू ते ग्रो केल्ले आसात सो ते दाखयले म्हळ्यार उसाचें झाड जें जालां पळय तें दाखयलें सो खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केले की तुवें ते कशें रोयले कितें केलें तेंच्या खातीर म्हळ्यार कशी टॅक्नीक कितें ताका लावपाची पळयात टॅक्नीक अशी कांय ना तुमकां हांवें तेन्ना बी सांगलें आतां बी रिटर्न सांगता की जस्ट न्ही ते हांवें कितें केलें ऊस जे आसा पळय ते तुळशीच्या लग्नाक वापरतात सो तुळशीच्या लग्नाक ऊस लायिल्ले आनी सो हेणें कितें केलें तें कट केलें कट म्हळ्यार बरें इतले लांब व्हडले अशे कुडके केले बारीक पीसनी व्हडले कुडके केले काडटा आसतना कट करून हांवें ते जस्ट व्हेले आनी बांय कडेन उडयले बांय कडेन म्हणटा की मातशी शेळाव आसता सो तांकां न्ही कोंब येवपाक लागले इतले जेन्ना कोंब जाले पळय तेन्ना हेणेंच पळयलें तें की कोंब येयले अशें म्हणून हेणें मागीर ताका ती बेश्टीच माती जी आसा पळय ती घातली माती घालतकीर तेणी हानी घरघरीत वाडले सो आतां आमी झाडांक तर उदक घालतात आनी थंय हानी झाडांय बीन आसा न्ही त्या झाडांक उदक घालता आसतना तांकां उदक पडटा हेणें 2-4दां आतां तांकां इल्ली करून माती घातल्या सो अशें करून ते आपुणूच वाडल्या आनी तुमी जर तो व्हिडिओ सारको पळयलो तुमकां खबर आसतलें आमी न्हू तें अशें करून खणकूल काडून पुरो बी ना अशें जस्ट ओडयल्ल्या पळय न्हू तेकाच कोंब घेतल्या सो आतां आमी कितें करता ताका माती जी आसा पळय न्हू टायम टू टायम हो जशें जशें तें झाड व्हड जाता पळय तशें तशें ताका माती घालता आनी झाडांक उदक घालता तेन्ना उदक घालता आनी कांयच आमी करूना ते कशें ग्रो करता कितें तेच्या फाटल्यान टॅक्नीक ना म्हाका खबर आसा ना हेका खबर आमकां दोगांक कांयच खबर ना ते जस्ट ओडयल्ले कडेन जाल्या तर तेच्या फाटल्यान जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा पळय न्ही तो असो आसा की म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा जेन्ना हांव क्लिनिंगाचे व्हिडिओ घालता पळय तेन्ना तुमकां सांगता ते इतले हॅप्पी जाता हांगा क्लिनिंगाचे व्हिडिओ पळोवन भरपूर हॅप्पी जाता आनी म्हाकाय बीन एप्रिशिएट करता म्हाकाय बीन खूब मोटिवेट करता सो ते म्हाका विचारत आसा की ह्या दिसांनी तुजे क्लिनिंगाचे व्हिडिओज जे आसा पळय ते आयले ना केन्ना तूं क्लिनिंगाचे व्हिडिओ घालतले का म्हणून सो पळोवया क्लिनिंग तर करता चालूच आसा बट क्लिनिंगाचे व्हिडिओ बी जे आसा पळय ते शूट करूना कित्याक की टायम जो आसा पळय तो असो कमी पडटा झपझपीत सगळी कामां जी आसा पळय ती करपाक पडटा ताका लागून सो बेगीनीच तुज्या खातीर क्लिनिंगाचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो घेवन येतलो
खूप जण आसा जेंका क्लिनिंगाचे व्हिडिओ आवडटा, थोडी जण आसा जी क्लिनिंगाचे व्हिडिओ घालता तांकां खरेंच खूप बेजार येता. ती म्हाका सदांच म्हणटा कित्याक तूं क्लिनिंगाचे व्हिडिओ घालता, कित्याक दाखयता क्लिनिंगाचे व्हिडिओ काय म्हणून. आनी खूप जण अशी बी जे आसा जी खूप मोटिवेट जाता क्लिनिंगाचे व्हिडिओ पळोवन. सो वरायटीज ऑफ व्ह्युअर्स असल्या कारणान वरायटीज ऑफ कंटेंट जो आसा पळय तो दाखोवपाकूच पडटा. म्हाका आवडटा ते तुमकां आवडना, तुमकां आवडटा ते म्हाका आवडना अशें आसता न्ही. बट सगळ्यांनीच आवड ना आवड जी आसा ती पळोवन कंटेंट जो आसा पळय तो दिवपाक पडटा. सो तुज्या खातीर क्लिनिंगाचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बेगीनच येतलो. सो आनी नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाटल्या दिसांनी म्हाका म्हाजे एक 5-6 सबस्क्रायबर जे आसा पळय न्हू तेणी म्हटल्यार सेम टॉपीक सेम हे जो आसा पळय तेच्या रिलेटेडच कमेंट केलो, तो म्हटल्यार गवळा देवीची जात्रा. तर आय थिंक एक 6-7 जाणांनी जो आसा पळय तो म्हाका कमेंट केलो. तुमकां तर खूप जाणांक खबर आसा आयज 12 तारीख जो तुमी हो व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो आयच्या दिसा आसा गवळा देवी जात्रा. म्हटल्यार आयज बुधवार न्ही, आयच्या दिसा गवळा देवीची जात्रा. बट आयज हांव हांगासर आसा म्हणटकीर तुमकां कळत आसतलें की हांव वचूं ना गवळा देवी जात्रेक. खूप जाणांनी म्हाका कमेंट केल्लें की तूं गवळा देवी जात्रेक वयतलें न्ही, आनी म्हाका म्हाजे एक 2 जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की तूं गवळा देवी गेली ना आमकां प्रॉपर दर्शन जें आसा पळय तें दिवपाचें ट्राय कर. ऑल्दो थंय गर्दी आसता, म्हटल्यार अशें करून सारकें शूट करपाक मेळना दर्शन बी, स्टील तूं ट्राय कर आमकां. म्हळ्यार आमी ह्या वर्सा वयची ना जावं आमी केन्ना पावूना अशें म्हणून म्हाका कमेंट केलें की तूं प्रॉपर आमकां दर्शन दी, दाखय थंय वचपाची वाट कशी कितें सगळें प्रॉपरली शूट करून आमकां. व्हिडिओ लेंथी जाल्यार जाता बट सारकें सगळें दाखय अशें म्हणून रिक्वेस्ट आशिल्ली. आनी कांय जाणांनी म्हाका कमेंट केलें की होमकेक तारखेक होमकेक दिसा थंय जात्रा आसा तूं येतलें मुगो म्हणून. आनी एकल्यान म्हाका कमेंट केलो की ह्या दिसा जात्रा आमी वतली, होमक्या टायमार थंय पावतली, तूं आसतलें आसा जाल्यार आमी मेळया हा फॉर शुअर अशें म्हणून म्हाका कमेंट केल्लो. तर आयज जात्रा बट म्हाका वचपाक पॉसिबल जालें ना हेकाच लागून की एक्चुअली आमचो फूल ऑन प्लॅन आशिल्लो वचपाचो. जशें आमी एवरी इयर वता बीन तशें वचपाचें आशिल्लें. बट ह्या वर्सा ऑन द स्पॉट आमचो प्लॅन जो आसा बीन तो कॅन्सल जालो. तेका लागून मातसो गाडयेक प्रॉब्लम जाल्ल्या कारणांनी वचपाक पॉसिबल जालें ना. सो हांव बी खूब एक्सायटेड आशिल्लें तुमकां व्हिडिओ शूट करून दाखोवपाक प्लस तुमकां थंय वयतकीर मेळपा खातीर. बट पळोवया आतां केन्ना मेळप जाता तें. आनी नेक्स्ट क्वेश्चन असो आसा की कितले दीस जाले तुजो Q&A येयलो ना, कितले दीस जाले तुवें आमचे कमेंट रीड करूं ना, खूब टायम जालो तुवें आमची नांवांच घेतली ना, अशे खूब जाणांचे कमेंट येता की म्हणल्यार अशें रिक्वेस्ट करता की आमची नांवां घे, आमचे कमेंट रीड कर, आमकां बरें दिसता. म्हळ्यार म्हाज्या व्हिडिओन तेंची कमेंट्स हायलायट जातात किंवा तेंची नांवां घेता पळय न्हू ते पळोवपाक. सो तुमची खूब जाणांची रिक्वेस्ट आशिल्ली. सो ताका लागून कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते रीड केले. आनी नांवां घेवप सगळ्यांचीच खूब जाणां रिक्वेस्ट करता. आतां हांव एकूच व्हिडिओ करता, आतां डेली कमेंट वाचता जर डेली नांवां घेता जाल्यार एक वेगळी गोश्ट, सगळ्यांक चान्स पडटा. बट कितें जाता हांव एकूच व्हिडिओ करता न्ही, म्हयन्याक एकूच व्हिडिओ, सो ताका लागून पॉसिबल जायना. ते एक 20-25 जाणां सांगता की म्हाजें नांव घे, म्हाजो कमेंट वाच अशें तशें म्हणून. बट एकूच व्हिडिओन इतली नांवां घेवप पॉसिबल जालें ना. एक थोडी नांवां घेतली, थोड्या जाणांक सोडलें जाल्यार मागीर वायट दिसता न्ही. ताका लागून हांव कितें करता, कमेंट सुद्दां रीड करता पळय ते नांवां घेयनासतना रीड करता. कित्याक की एकूच टायपाचो क्वेश्चन, एकूच टॉपिका रिलेटेड क्वेश्चन्स आसता पण 4-5 जाणां विसरतात. सो तितून भितर एक 2-3 जाणांची नांवां घेतली, 1-2 जाणांक जर विसरलें, सोडलें म्हणना विसरलें जाल्यार मागीर तांकां आनी वायट दिसपाक नाका न्ही. सो ताका लागून हांव कितें करता, क्वेश्चन्स आसा पळय तो रीड करता, नांवां जी आसा पळय न्हू ती घेयना. बट ट्राय करतलें हेजे फुडें की म्हटल्यार कितें जुगाड लावन तुमच्या सगळ्याची नांवां घेवपाची. पळयता तेजेर म्हजें काम चालू आसा, विचार चालू आसा कशें कितें करपाचें तें. सो तुमची नांवां तुमचे कमेंट रीड करपाचें ट्राय करता. ओके, कायंड ऑफ शाउट आउट म्हणपाक शकता तुमी. ओके, पळोवया कशें केन्ना पॉसिबल जाता तें. आनी एक न्ही म्हाजे सबस्क्रायबर आसा तेणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की जेन्ना म्हाज्या घरान फंक्शन आसता पळय न्हू तेन्ना हांव कशें सगळें हँडल करता, रांदपाचें धरून तयारी धरून सगळें कशी करता हें म्हाका सांग म्हटलेलें. सो सबस्क्रायबराचें नांव जें आसा पळय तें हांव मेन्शन करता हांगासर किंवा तेजो कमेंट जो आसा पळय न्हू तो हायलायट करता की तेणें म्हाका न्ही विचारलेलें की कशें हांव जें आसा पळय न्हू दाखयता, रीड करून सांगता तेजो कमेंट तुमकां डायरेक्टली. सो म्हाका बीन आनी कन्फ्युजन नाका आनी तुमकांय बी नाका. कमेंट तेजो मेन्शन करताच हांव हांगासर हायलायटान. बट तेजें नांव आसा अंकिता घाग, ANKITAGHAG 8477 अशी तेजी ID आसा.
सो तेणें म्हाका कमेंट केल्लो की तुमची पुजा बी आसतना कुकिंगा खातीर प्रिपरेशन कितें कितें करता तूं प्लीज सांग. अर्ली मॉर्निंग रांदपाचें आसता तेन्ना कशी प्रिपरेशन करून दवरूं शकता त्याचो एक व्हिडिओ कर. आतां सेपरेट व्हिडिओ तर करना, बट हांगासर तुजो क्वेशनाक आन्सर दिवपाची ट्राय करता. सो इन अ शॉर्ट वे अशें पटपटी तुका सगळें सांगता. कितें खबर आसा, हांवें बीन थोडेशे टिप्स जे आसा बीन ते बरोवन काडले, कित्याक की विचार करून सांगपाक गेले न्ही खूब टायम वता न्ही, तेका लागून. मेन म्हटल्यार कितें आसता खबर आसा, आतां म्हाजेच एग्जाम्पल घेवन हांव तुमकां सांगता. चवथीक सगळ्यात चड गडबड जी आसता पळय ती म्हाजी चवथीक आसता. आनी चवथीचो फर्स्ट डे ओके, सेकंड डेक आमगे सत्यनारायणाची पुजा आसता, तेन्ना तर भरपूर म्हाजी गडबड जाता. सो तेजेच एग्जाम्पल घेवन आयज हांव तुका सांगता की कशें कितें करता तें हांव. सो मे बी तुका आनी खुबशे जाणांक आयडिया मेळपाक शकता. सो पयलीं म्हटल्यार हांव न्ही फूल प्री प्लॅन करता, म्हळ्यार सगळो प्लॅन जो आसा पळय तो रेडी करून दवरता मायंडार. आतां म्हाका मेन्यू कितें कितें करपाक जाय. आतां सत्यनारायणाची पुजा म्हणटा कणीक पयलीं करपाक जाय. तेज्या भायर चवथ म्हणटा देवाक पान दाखोवपाचें बीन आसता. चवथीक आमची पुजा जाली सत्यनारायणाची की रोकडीच आरत्यो जाता, देवाक पान काडपाचें आसता. एक टोटल 7 आयटम. 7 आयटमाक जर म्हाका 2.5-3 वरां लागता सगळें रांदून घेवपाक. 3 वरां जर लागता न्ही, 3 वरांक हांव एक हाफ एन आवर एक्स्ट्राचे धरता, कित्याक लायट वयता, कोणी येता, कोणा जाप करपाक पडटा, बसपाक पडटा. अशें करून हांव तो टायम काउंट करता. भायर थोडीशी तयारी करपाक जाय. भट 11 साडे 11 येतलो जाल्यार म्हाका रेडी जावपाक जाय कापड बी न्हेसून. तो एक 30 to 40 मिनिट्स म्हाका रेडी जावपाक. अशें करून हांव टायम पळयता. 11 भट येतलो, 10:30 म्हळ्यार म्हाजें सगळें कंप्लीट जावपाक जाय. जाल्यार हांव कितल्यांक उठपाक पडटलो हो प्लॅन म्हाजो पयलीं आसता. सपोज 5-5:30 उठलें जाल्यार म्हाजें कामां जाता अशें म्हाका जर दिसता न्ही, हांव 5:30 उठ्ठा, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा धरून. ओके, सो एक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा धरलें की ना तितली गडबड जायना. सारकी कट टू कट टायम धरलो की ना खूब गडबड जाता. मेन म्हटल्यार प्री प्लॅन उठपाचो टायम म्हाजो आसता, म्हळ्यार अमके टायमार उठपाचें. सो हांव कितें करता, उठले त्या बरोबर घरांक पयलीं निवळ करून घेता. सान मारप, मॉप मारप, तें काम पयलीं जालें. तें जालें की ना मागीर न्हावपाचें, किचनान घुसपाचें डायरेक्ट. आनी पयलीं हांव करता म्हणटा तो कणीक प्रसाद जो आसा तो. कित्याक की सत्यनारायणा पुजेक प्रसाद कंपल्सरी जाय आसता. तो प्रसाद केलो की ना एक मोठें काम जालें अशें दिसता मागीर म्हाका. आनीक मागीर कुकिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें करून घेता हांव सगळें. सो हें सगळें करून घेता आनी मागीर हांव रेडी जावपाक येता. आनी थोडीशीं कामां अशीं आसा जी हांव पयल्या दिसा सांजचो टायम आसता पळय तेन्ना करून दवरता. फॉर एग्जाम्पल वाती करप, पुजेक जें जें कितें सामान लागतलें पळय, लायक आतां पत्रावळी लागता, गोंव लागता, नाल्ल लागता, तांदूळ लागता, तें सगळें पयल्या दिसा जें भटालें लिस्ट आसा पळय न्हू त्या अकॉर्डिंग सगळें सामान एका बॅगान भरता आनी भायर हॉलान व्हरून दवरता. सकाळ फुडें उठून हें खंय आसा तें खंय आसा एकामेकाक विचारपाचें ना आनी गडबड बी ना. किचनातलें काम जें आसा पळय तें हांव करता. भायर तुळशी काड, फुलां काड, हरयाळी काड, बेल हाड, तें सगळें काम तो करता. भायलें जें कितें आसा तें. भट येयलो की ना भट आपली तयारी करता, आमी तेन्ना रेडी जाता आनी पुजेक बसपाचें. आनी रांदपाच्या रिलेटेड जर प्रिपरेशन म्हटलें न्ही जाल्यार भाजी बिजी जी कितें लागता पळय न्हू ती हांव कितें करता, 5 पाल्याची भाजी पयल्या दिसाच हाडून दवरता. पयल्या दिसा मार्केटान वताच फुलां हाडपाक कितें हाडपाक पळय तेन्ना न्ही 5 पाल्याची भाजी जी आसा पळय ती हांव हाडून दवरता. सोमतीच क्लीन करता. सांजचो टायम आसताच न्ही असो तसो, जाल्यार न्हिदचे पयलीं एक 15 मिनटां अशें करून लेट न्हिदल्यार कोता येता न्ही, पण सकाळ फुडें गडबड जावपाक जायना म्हणून हांव 5 पाल्याची भाजी बी ती खूब तरेची आसता. मस्काची पानां हे ते सगळें निवळ बारीक निवळ करपाक पडटा न्ही. सो हांव तें सगळें निवळ करून दवरता. अशें म्हणना की कट करून चिरून बिरून दवरिना, बट तें निवळ करून पानां काडून देठ काडून सगळें सोलून करून सगळें करून दवरिता. सो दॅट दुसरे दिसा जें आसा पळय न्हू तें बऱ्याक पडटा. आनी मागीर कितें आसता, हेल्पाक ही आसताच न्ही. देवा कडेन हो तयारी करता. बाकीचे हरयाळीच्यो चुडयो बांदपाच्यो आसता, 21च्यो 108च्यो, ते सगळें रक्षू करता. तें तेजें काम. जोडवी फुगय, वाती भर, हें कर, तें सगळें तें करून घेता. दिपू आसता किचनान म्हाका हेल्पाक, म्हळ्यार अशें करून कितेंय अशें करपाचें आसलें न्ही तें
दिपू पातोळ थाप हे कर ते करतात आणि सेकंड दिसा सकाळ फुडें सरीत दिदी बी येता न्ही हेल्प करपाक सो ते बीन आसता हेल्प करपाक ते खिचडी बीन जे करपाचें आसता पळय ते करून घेता म्हाजे कडेन तितली बरी जमना कित्याक की आमी पयलीं सान करूना न्ही तशें सो ते करता सरीत दिदी सो हेल्प हो आसताच बट एकले सुद्दां करपाक पडलें न्ही जाल्यार कांय प्रॉब्लम जावपाक जायना हे रितीन हांव पयल्या दिसा सगळें प्रिपरेशन जें आसा पळय तें करून दवरिता इवन आतां कणिकाक सुद्दां रवो बी जो लागता पळय न्हू 1.25 किलाचो आमगेर कणीक तर रवो तूप साकर ड्रायफ्रुट्स सगळें जें आसा पळय न्हू तें एका पिशव्यान किंवा बावलान जें आसा पळय न्हू काडून दवरिता एकूच कडेन वट्यार सो दॅट सकाळ फुडें उठले कणीक करता आसतना तो बावल घेतलो तें सगळें केलें हा तूप खंय आसा रवो खंय आसा म्हणून सोदपाचें ना इतलें सगळें बारीक जें आसा पळय न्हू ती तयारी हांव करून दवरता सो तेका लागून म्हाका न्ही जें त्या दिसाचें काम जें आसा पळय तें मातशें इजी वता आनी बरें दिसता तितली घाई गडबड जायना आनी हांवूच काडून दवरता आनी हांवूच करता हेका लागून न्ही खूब इजी वता आतां कितें आसा कोणी करता हेल्प जाल्यार ती दिपू रक्षी आसा मामी हें खंय दवरलां मामी तें खंय दवरलां तांकां विचारपाक पडटा हांवूच त्या जाग्यार दवरलें म्हणटकीर म्हाका इजी मेळटा न्ही सो तितलो व्हडलोसो प्रॉब्लम जो आसा पळय न्हू तो जायना आनी मेन म्हणल्यार कितें देवाचें काम तें करपाची इच्छा आसपाक जाय मनांतल्यान सगळीं कामां जाता फक्त आपल्या मनाक इच्छा आसपाक जाय करपाची सगळीं कामां आपोआप सगळीं टापटीप पार पडत वता सो ताच्या खातीर टेन्शन घेवपाचें गरज ना आनी एक्सपिरियन्स येयलो की ना तुका अशें करून धांवपळ करून रांदपाचें सगळें सारकें जाता आनीकूय क्वेश्चन्स आसा हे पळय थोडेशे क्वेश्चन जे आसा पळय ते हांवें मार्क केल्या जे हांवें रीड केल्या म्हळ्यार तुमकां आन्सर्स केल्या तेंच्यांनी हेच्या भायर बी खुबशे क्वेश्चन आसा बट व्हिडिओ खूब लेंथी जाल्ले कारणान हांगासरच व्हिडिओ एंड करता आनी जे कितें बाकीचे क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते आनी एक व्हिडिओ करून तेंचे रिप्लायज आसा पळय ते दिवपाचो ट्राय करता पळयता मे बी ह्याच म्हयन्याक आनी एक Q&A करतलें नाल्यार नेक्स्ट मंथ जो आसा पळय न्हू तो तितून कवर अप करपाचें ट्राय करता ओके व्हिडिओ खूब लेंथी जाल्ल्या कारणान हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच आनी नवे नवे इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात ओके चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय